मकान विश्राम गावस ओके राम चांदेल हां ओके हे आता पाणी झाले कितकेशे दीस झाले हे पाणी 15 दीस झाले पाणी असेच नव्हतं. हांव तांकां कंप्लेंट दिता कोण पाणी सोडून येता तांकां बी सांगलें अरे बाबा व्यवस्थित सोडा. ते सोडटात ते चल्ले गव्हर्मेंटाक तांकां सांगलें तिंगा स्लॅब घाल आनी हें कर म्हणून सांगलें. ते कशें आयकना ते आतां अशें हवादार लोकांक सगळे त्रास जाता. अरावंड कितके दीस जाले आता पाणी कमीत कमीत आतां 15 दीस जाले. कोणाक म्हणून सांगतलो. कितकेशे लिटर वेस्ट जाला खूब आसतले गेलें उदक कमी ना वचूंक. हे पळय रस्त्यार नव्हता दिसना हे पळय कितके हां सो हे पंचायती कडेन कोणाकच पडलेले ना कोण कोणाकूच पडलें ना. पंचायतीचे सरपंच बाबा वयता वयल्यान चलोन वचून वयल्यान वयता गाडी घेवन. हां सरपंचा दोळ्या समोर चल्लो पळयत चल्लो आपलें पाणी. कोण हे तेचेर कोण इन्क्वायरी काय अजिबात कोण घेयना. ओके सो तुजी मागणी कितें आहा ना तेंच्यांनी हेचेर येवन कितें आहा तो उपाय करपाचो. बरें हय लोकांक त्रास जावचो न्हू. एक्सिडंट जावन बी स्लीप जावन पडले जाल्यार तो पळय व्हडलो त्रास आहा. लोकांचे आंगा वयल्यान पाणी उसळटा. तेंच्यांनी मातशें येवन ते सगळे सारकें करपाचें तेंच्यांनी. बरें ओके